कणयेचें नांव सोयरो पद्राब. बरयणार आनी सदर करता डॉक्टर एडवर्ड नाझरेथ. सामकार उबो आसच्या परक्याक पळोवन बोटलेर गिरू सगळोच कांपोवंक लागलो. आपूण सोपणें ना म्हणून खात्री करच्याक दाव्या हातांत दोनी दोळे घश्टिले ताणें. बागलार पटापट बडयल्ल्या आवाजाक गाढ न्हिदेंतलो धडबडोवन तो उठलो आनी सेल्लांची बॅटरी घेवन शिदा धांवून आयिल्लो. पोटी कोतावन मदल्या साला भितर येवचें दार पाटी मुखार चिंतिनासता मायकल पाद्राबस आयला म्हूण लेखून ताणें उगडलें. दार उगडचे पयलें कुशीचें जनेल उक्तें करून आयिल्लो कोण म्हूण पळयचें आसलें म्हूण त्या आकांताच्या घडये ताका भोगलें. पूण दार उक्तें करून जाल्लें. बॅटरेच्या उजवाडाक पोट्टिकेंत उबो आसच्या दिंड्या मानायाक पळोवन गिरू भियान कंगाल जाल्लो. जेवच्या पयलें सांजेर शेकिल्ली काल्दी पुर्ती आटोवन गेल्ली. विगार फिरगजेंत नातल्या वेळार मात्र तो इल्लें चड पियेतालो, ना तर मितीसो एक पेग चडय नातलो. उबो असो पोरको एका खिणाक ताका लुटकारा परे दिसलो. बोटलेर गिरू दाव्या हातांत आपणें उक्तें गेल्लें दार अर्द्यारस धरून उजव्या हातांत पेटयल्ली बॅटरी घेवन साला भितरच रावुल्लो. पोट्टिकेंत आसलो पोरको दोन मोठा मुखार येवन ताचे समकार रावलो. तांचे दोगां मदें 2 फुटी तितलो अंतर सयत नातलो. गिरू भियान पुरतो लाचार जालो. गिरूक भिरांत आसची दोनांची मात्र, एक सोरांची आनी दुसरी नाड जावन भोंवच्या मेल्ल्यांची. मुखार आसली ह्या दोनां पैकी खंयची एक म्हूण लेखून ताचें काळीज मुसलांत तांदूळ काणचे बरी बोडोवंक लागलें. 6 फुटी लांबयेचो दडंग जीव, मदेंच कोड्डो जाल्लें मातें, रुंद कपाल, कडकेतावन 2 इंचां लांबयेक सोडिल्लें खाड त्या अस्वस्थ उजवाडांत त्या मनशाच्या कातीसो जावं माथ्यार कुशीन आसच्या केंसांचो आनी काडीचो रंग पारखूंक गिरूक जालें ना. मुक्काल हातांक दामचें कावीबणाचें कमीज ताणें घाल्लें. तें कमीज दोंपरातावन एक गण वयर पर्यंत लांबोन आसलें. कमिजाच्या पोंदा पायजाम घाल्लें, पांयांक सांबळेचो वणें. रोदां आसून ओडून वरयतसली हळताची सुटकेज, त्या सुटकेजीचो वयर ओडिल्लो हाताळो आपल्या दाव्या हातांत धरलो त्या परक्यान. ताच्या उजव्या खांद्यार लांब हाताळ्याचें ल्हान सुताचें चील आसलें. वयल्या भायर पळयतना तो पोरको पैणकन आयिल्ल्या परी दिसलो गिरूक. आमाशेक लागशिल्ली रात जायचे. भायर दोळ्यांक बोटां घाल्यारय दिसना तितलो काळो. नाड तर सुटकेस घेवन येतना म्हणलें मतीक गेल्लेंच थोडें समाधान भोगल्यारय तो मानाय लुटकार कोण्णा म्हणली चिंतना गिरूची भिरांत सोडोवंक कारण जाली. फादर मायकल न्हिदला कितें? 9 वरां पयलें पावता म्हूण हांवें ताका सांगिल्लें. वरां 11 लागीं जाल्लीं. मिराचो पाद्राब जेकब आयला म्हूण सांगून उठय तो उठतालो. काळोखांत अस्वस्थ दिसच्या ताणें आपूण पाद्राब म्हूण सांगूंक नातलें तर गिरू ताका फाटीं लोटून दार धांपून सोडता आसलो. मायकल पाद्राब ना रेतीरे गेला गागेलो गिरू. काल गेला मात्र तूं येताय म्हूण ताणें सांगूंक ना. पाद्राब नातल्या वेळार आयिल्ली सूख म्हणचे बरी म्हणालो बोटलेर गिरू. गिरून तशें सांगून आसतना त्या परक्यान दाराच्या उजव्याक आसची विजेची फिरकी 2 फावटी दामून सोडली. करंट ना. काल राती तावनूच करंट ना. न्यारमा गुंडेर गोळीचो रूख वायराचेर पडला आनी 2 दीस गोली मारांत करंट आसना. आपल्या कांपेरा ताळ्याक लिपोवंक प्रयत्न करीत म्हणालो गिरू. प्रेज द लॉर्ड म्हणालो पोरको. हांवें मायकलाक 3 हप्त्या पयलें फोन केल्लो. आदल्या हप्त्यांत उडास केल्लो सयत ये आपूण आसा पार्टी करया म्हूण 2 फावटी म्हणा. ना तर ह्या रातीक हांव हांगा येतोंच ना. प्रेज द लॉर्ड म्हणालो पोरको परत. उतरांक प्रेज द लॉर्ड म्हणचें मायकल पाद्राबा परीस गिरूकी कारांदाय करतालें. मायकल पाद्राबा सांगता 20 वर्सां जावन बोटलेर जावन काम केल्ल्या गिरूक पाद्राब कशे आसतात म्हूण बऱ्यान कळीत आसलें. पाद्राबाच्या हालचालींत ते पाद्राब वय वा न्हय तें तो पारखूंक शकतलो. आपूण पयस जावन आयिल्लो पाद्राब म्हूण हो पोरको फटी मारता म्हूण गिरूक खंडीत जाल्लें.
तो मनीस पाद्र्याबा बरी नातुल्लोसो. सैऱ्या पाद्र्याबाच्या वेसारा इल्लो लुटकार जायजे. सुमार 1.5 वर्सां आदीं एक्सिडेंटांत कट्ट्याक मार जाल्ल्या उपरांत मायकल पाद्र्याबाक उडास उणो जाल्लो. उलयल्लें, वासिल्लें, आयकल्लें थोड्याच घडयांनी ताका विसरोन वेतालें. पुण्यान उडास उरतालें पोटाक केल्लें पियेल्लें मात्र. अवघडा पयलें पवित्र पुस्तकाची वाचपा सयत दोळे धांपून एकच एक उतर फाटीमुखार जायनासतना उसारूंक सोंसो तो अवघडा उपरांत उडासांत अपंग जाल्लो. आतां मिसाची मागणी वाचिल्ल्या शिवाय ताच्या उडासाक येनातली. मायकल पाद्र्याबाक उडास वराना म्हूण कळीत आसलो हो मानाई आपणें फोन केल्लें न्हीप दिता आनी आपणाक बानयता म्हूण गिरून लेखलें. हो मनीस पाद्र्याबाच्या वेसारा इल्लो लुटकारस. पाद्र्याब इगर्जेंत ना, गोलीमारांत वीज ना, आपणाक सांजेचे पियेवची संवय आसा, तेंय पाद्र्याब ना तर मातशें चड पियेता म्हूण कळीत आसल्या खंयच्याय सोऱ्याचा पांगडाचो मुखेली आसतलो हो. पयलें हो एकलोसो आयला, एक फावटी भितर रिकतस आपल्या पांगडांतल्या हेरांक आपयतालो लेखलें गिरून. वटलेर गिरू हळतान घमेक लागलो. थोड्या वर्सां पयलें वाटसुरी म्हूण लुटकारांच्या पांगडान खंयच्यागी इगर्जेंत अशेंत लुटल्लें. बटलेर गिरूक मायकल पाद्र्याबान सांगून सत्राय दिल्ली. रातीचें दार उगडतना जागृत आसचें म्हणलें पाद्र्याबान. वळख नातल्यांक जनेलांतल्यान सुदार सुंदरेचे शिवाय भितर सोडिनाय म्हूण पाद्र्याबान सोडोवन सांगलें. आमच्या इगर्जेंत कितें आसा म्हूण येताले सोरू, सांगिल्लें गिरून. तुमी सोनवारा आंगवण्याचे बॉक्स खाली करतात, तातूंत जमा जाल्ल्याक आयतारेचें दान मेळोवन सोमारा बँकांत घालतात. आमच्या इगर्जेंत सोरांक कितें मेळात? फाटीं जाप दिल्ली गिरून. सोरांक खबर आसा रे आमचे कडेन कांय ना म्हूण, लुटूंक कांय मेळ्ळें ना म्हूण आसलें फोण घालतीत, मायकल पाद्र्याबान सांगिल्लें उडासाक आयलें गिरूक. ह्या परक्या कडेन गोलीमार इगर्जेंत सोरूंक कांय मेळना म्हूण शिदा सांगूनच सोडया म्हूण सयत बगलें ताका. सोराक सोरचेत जाल्यार कांय ना म्हूण सांगूंक जाता? पाद्र्याब ना म्हूण सांगलें न्ही. पोर्टिकोचें दार दामची अंदाज करीत म्हणलो गिरू. आनी तो नातल्या वेळार कोणाकच भितर सोडिनाय म्हूण ताणें म्हाका कडक ताकी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, उद्गारलो तो मानाय परत. तुका तितली पातयणी ना तर फादर मायकलाक फोन कर. मीरतावन फादर जेकब सेमिनारींत ताचो क्लासमेट आयला म्हूण सांग. हांवूच ताचे कडेन उलयतां. रेतिरेक खंय गेला? ताणें कळवळोन विचारलें. ताका फोन करूंक म्हज्या मोबायलांत बॅटरी ना. शिवाय रेतिरेक वेताना ताणें मोबायल व्हरूंक ना. तो खंय रेतिरे गेला हांव नेना, आमसारलो गिरू दार थोडें आड करीत. ताका मेळजें म्हूण हांव सरकोळ स्टेशनांत हांवन रिक्षा करून आयलां. मायकल हांगा ना म्हूण कळीत आसल्यार हांव उडपीतच देंवन पणजे मार वेतो. सांजेर तावन 7-8 फावटी हांवें ताका कॉल केल्लें. फोन रिंग जातालें मात्र सुटकेजीचो हातोळो सोडून दाव्या हातांत आपलें कपाल पुसलें परक्यान. मायकल पाद्र्याब मोबायल हांगाच ताच्या कुडान सोडून गेला. रेतिरेच्या वेळार दोशी जातात म्हूण न्ही, ताका वेताना व्हरूंक उडास ना. काल तावन ताचे मोबायल सगळो दीस तवळ रिंग जायत आसलें आतां बंद जालां. भोवशा बॅटरी मूग जाल्या कोणा म्हूण सांगया म्हूण बगल्यारी गिरून सांगलें ना. म्हजी न्हीद पाडी करिनाका, म्हाका सकाळीं इगर्ज जाडूंक आसा. फाटीं सरोन दार आनी थोडें दांपून म्हणलो गिरू. आमच्या पाद्र्याबान तूं येताय म्हूण म्हाका सांगूंक ना. गिरू कितें सांगूंक आशिल्लो ताका रावोवन वात तरी पेटोन हाड सायबा. तुका धैर्य पावना तर म्हजें आधार कार्ड आसा पळय म्हणलो तो परको आपल्या पायजामाच्या बोल्सांत सांसपून पर्स भायर काडीत. ताच्या ताळ्यांत अशी असहायकता गिरूक समजली ना. म्हाका कन्नडा मात इल्लें वाचूंक येता. कार्ड म्हाका कळटाय आनी तूं पाद्र्याबूच वय तरी. मायकल पाद्र्याबान सांगिल्ल्या शिवाय हांव कशें भितर सोडूं? मायकल पाद्र्याब म्हाका उबेंच चिरूंक आसा. गिरून एक गेण तितलें मात्र सोडून दार दांपलें. खंयच्याय वखदां दार पुरतें दांपून सोडूंक तो तयार जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड म्हणलो तो परको. हो कुरीस पळय, हांव मीरतावन आयलां. म्हाका फाल्यां सकाळीं पणजे मार म्हज्या वनयेच्या म्हयन्याच्या मिसा वचूंक आसा. ट्रेन तोडो जालें. येता म्हूण सांगिल्ल्यान मायकल राखता ना म्हूण हांव 300 रुपया रिक्षाक दिवन हांगा आयलो. ह्या राती आनी खंय वचूं? परको निराशेन म्हणलो. कोमसा भितर गळ्या भोंवती असो नाडो उजव्या हातांत भायर काडन नाड्याक उमकळयल्ल्या ल्हान कुर्साचो उमोग येत.
गिरू उलयलो ना. पोरको बरेंच नटन करन आपूण पाद्राब म्हूण साबीत करूंक पळयता म्हूण लेखलें गिरून. म्हज्या मोबायलांत चार्ज चड ना. कमसाच्या बोल्सांतलें आपले मोबायल काडन गिरूक ओड्डावन म्हणालो पोरको, जाय तर पळय, हांवें कितले फावटी मायकलाक फोन केल्लो पळय. कारण ना तर मोबायल चार्ज करूं जावचें ना. म्हाका सकाळीं बेग्गीन वसूंक जाय. रिक्षेच्या बोनापिंटोक 5 वरार फोन करून उठयता म्हूण सांगलां हांवें. तुका दुबाव आसल्यार पळय. ह्या मनशाक फोन कर. सरकोल रेल्वे स्टेशनांत हांव ताचेच रिक्षार आयिल्लो. बोनापिंटो तो रिक्षाचो बोना. बुटलेर गिरू भितर सोडचो ना म्हणलें स्पश्ट जाल्ल्यान पोरको आपणाची वळख साबीत करूंक वद्दाडलो. बुटलेर गिरूक पत्त्यानीच नातरली. मायकल पाद्राबाक 1.5 वर्सां पयलें अवघड जाल्लें. अवघडा उपरांत 2 हप्ते तो मोतीर नातुरलो आनी त्या उपरांत थोड्या थोड्या गजालींची ताका विसार पडचें आशिल्लें. हो तसो इश्ट तर मायकल पाद्राबाचो वळखीचो जाल्यार ताका कळीत आसचें न्ही. हो लुटकार जाय जाय म्हूण नाटा करता. एक फावटी भितर सरत तर ताची नीज गजाल कळीत जायत. एक काम कर, तुजें नांव विचारलें ना. नांव कितें तुजें? एक रात हांव हांगा रावून वेतां. सकाळीं 5:30 वरांचेर रिक्षा हांगा हाडटा म्हळां हांव उठोन वेतां. परक्यान हात जोडून विचारलें. गिरू उलयलो ना. परक्यान हात जोडिल्ल्यान जायजे गिरू मातशें मोवाळ्ळो. मायकल पाद्राबाचो संगाती म्हणल्या खातीर न्ही. वाट चुकून आयिल्लो वाटसुरी म्हूण चिंत आनी आयची रात रावूंक सोड. तुका 500 रुपया दितां. कुडाचें भाडें म्हूण लेख. गिरू भितर सोडचो ना म्हूण निघंट जाल्ल्यान परक्यान हेर निर्वोग नासता गिरू कडेन मागलें. म्हाका दोडू नाका, स्पश्ट तळ्यार म्हणालो गिरू. तुका हे राती आनी खंय वचूंक जायना आनी हांगाच रात प्रचार करूंक जाय तर आळे ओल तें पोर्टिकोंत बांक आसा, ताचेर न्हिदे. माथ्या मुळाक उशें आनी पांघरूंक ओल जाल्यार दिता, पूण घरा भितर मात सोडूंक जायना. मायकल पाद्राबान कडक्क ताकीद दिला. गिरून दार धांपून सोडलें. 1 मिनीट राव. प्रेज द लॉर्ड. हो बाटलो पोरको दारार तोंड दवरन. बुटलेर गिरून दाराच्या दाव्याक आशिल्ल्या जनेलाचें वयलें दार उक्तें गेलें. थंय तावन ताच्या दोळ्या वयले भाग मात्र भायर दिसताले. वात उशें ओल हाडून दिता. हांगाच राव. जाल्या नंतर म्हणलो गिरू, 2 मिनिटांनी येता. दार दंपलेंच गिरूक जीव भरलो. पोरको एकसुरोसो आशिल्ल्यान आपूण सुटलो. ताच्या गँगाचे हेर सोर आयिल्ले तर आपणाचे हात पाय बांदून घालून तोंडा भितर उस्तूर चेपून लुटून वेते. परक्याक वेळार भायर दवरून आपणें कितें व्हड साधन केलें म्हणलें तृप्ती भोगली गिरूक. त्या परक्याक पोर्टिकोंत सोडचें म्हूण गिरून पयलें येवजिल्लें. राखून राखून फाटीं वेतालो. ह्या रातीक पाद्राबा बेडच्या निबान आयिल्लो सोरूस म्हूण गिरूक नक्की जाल्लें. एक फावटी तशें भोगल्यारी खंयी वाटसुरी आशी येता. मायकल पाद्राबाचो सांगाती जाव येता. फोन केल्लो मायकल पाद्राबाक विसरोन गेलां आसतालें. मायकल पाद्राब अवघडा उपरांत पुर्तो बदलोन गेला. आदले फावटी ताच्या भावान पयलें कळयल्यारी तो हांगा आयिल्ले दिसा मायकल पाद्राब शेजारच्या फिरगेजेक जेवणाक गेल्लो. मायकल पाद्राबाचो सांगाती जावं दी वा कोण पोरको जावं दी, भायर न्हिदोवन दी म्हूण चिंतून गिरून मन बदलिलें. तितलें मनशापण ताका आशिल्लें. 2 मिनिटां म्हणल्यार गिरून 5 मिनिटां घेतलीं. हळू जनेल उक्तें करन जनेलांतल्यान बॅटरी फंकयली. पोरको तकली पोंदा घालून पोर्टिकोच्या दंड्यार बसुल्लो. दर उशें आनी ओल. भितर कुडांत कठीण धग. थंय न्हिदचे प्रास, भायर न्हिदचेंच तुका बरें. मेणाच्यो 2 अर्द्यो जळिल्ल्यो वाती, 10 बऱ्यो काडयो आसची काडयां पेट जनेलांतल्यान भायर वड्डावन म्हणालो गिरू. पोरको जनेला सरशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड म्हणालो पोरको. गिरून जनेला मदल्या साराळ्यांतल्यान प्लास्टिकाच्या थैल्यांत घालून हाडिल्लें उशें आनी ओल घेताना. न्हावंक कागसाक वचूंक जाय आशिल्लें. 10 मिनिटांनी भितर येवन न्हांवन भायर येता. हांगाच न्हिदता परतलें परक्यान. नाण आनी कागसावेच्या निबान भितर सोडून दी. एक फावटी भितर सरत तर आपणाची घुमटी चिडूंक आसा, चिंतलें गिरून. परक्याक आपणें भायरच रावयल्यान व्हड कितें काम केलें म्हणली दादोसकाय भोगली ताका. भितर उदक ना. बाथरूम काकूं जाय तर वात घेवन पोर्टिकोच्या दाव्याक वच. करंट ना सायबा. टँकींत उदक ना. नळांत उदक येना. कागसाच्या फाटल्यान बांय आसा. बांयच्या कांट्यार राजवाक बांदली शिदी आसा. बांयचें उदक काडून जाय तर ना. कागसाच्या बालदेंत कांय अर्दी बालदी उदक आसा कोणा. तितलेंच पुरो तर सुदर्शी. हांवी वडोळ बांय कडेच नाल्लो. करंट ना. पंप चलोवंक जायना. गिरून दाक्षिणां आसता सांगलें. हांव मायकलाक मेळजे म्हणल्या कारणान येवन सांपडलो. सुरसुरलो पोरको.
मायकलानं आपूण जेवणाची विलावरी करता जेवंक म्हणलें देखून निराळ पोटार आयला. खावंक कितें मेळत परक्यानं नम्रतेन विचारलें. आळे सायबा, तुका हांगा रावंक सोडिल्लेंच चड कारण ना. हातांतली बॅटरी पालवून काळो कांदसो म्हणालो गिरू. मायकल पाद्राब ना तर कुजनांत कितेंच आसना. सकाळींची पेज हून करून जेवन उरिल्ली पेट्याक घालून हांवें आयदळ ओडोळ धुवन घालां, गिरू निश्ठुरायेन म्हणालो. म्हाका डायबेटीस आसा, सांजेर गुळी घेतल्या. कुजनांत साकर आसा तर 2 कुल्यार हाण दी, निराळ पोटार हांवें न्हिदोंक नजो, जनेलाच्या सरशी आशिल्ल्या परक्यान विनंती केली. डायबेटीस आशिल्ल्यांनी साकर खावंक नजो न्हय, तूं का हाले उलयताय, व्यंगी तळान म्हणालो बुट्टेर गिरू. फादर मायकलाक आनी म्हाका दोगांयकी डायबेटीस आसा, देखून आमच्या कुजनांत साकर ना. सैरे आयल्यार साकर नातली च्याच पियोवची म्हणत गिरून जनेलाचें दार धांपलें. गिरून मौन केल्लें तर परक्याक खावंक कितेंय दिव येतें. कुजनाच्या कपाटांत प्लास्टिकाच्या बॉक्सांत च्याये सांगाता खावच्याक वापरूचे बेकरेचे बिस्कुती आशिल्ल्यो. ना म्हळ्यार सैऱ्यां खातीर हाण दवरली साकरी कुजनांत आशिल्ली. आदल्या आयतारा मिसा वेळार काणीक जावन आयिल्लीं डझनभर केळीं, ॲपलां, संत्रां जेवणाच्या मेजार आशिल्लीं. पूण ह्या परक्याक दिवंक गिरूक नाका आशिल्लें. आपूण पाद्राब म्हणलें नीब दिवन आयिल्लो लुटकारस म्हणून गिरूक स्पश्ट जाल्लें. परक्यान खंयच्याच थरान भितर घुसोंक जायनाशें पोर्टिकोच्या भायर तावन कुजना घेवच्या आनी कुजना फाटल्या तिनी दारांच्यो वयल्यो आनी सकयल्यो खिळी घालून आयलो गिरू. इगर्जेच्या घरा भितर सरजे तर पाक्याचे नळे मात्र काडून भितर सरयत. पाक्याक निसण दवरिनासतना सोडूंक साध्य ना आनी नळे काडल्यार माळयेच्या कुडातावन सकला येवंक दारां पडल्या शिवाय जायना म्हूण गिरू जाणा आसलो. हर राती परी त्या राती परको येता पर्यंत कुजनांत न्हिदून आशिल्लो गिरू आपली मांद्री, उशे आनी वोल घेवन कुजनाच्या बदलाक सैऱ्या पाद्राबाच्या कुडांत कुडाच्यो दाराच्यो खिळी भद्र करून न्हिदलो. लुटकार आनी ताच्या गँगाचे पोर्टिकोचे आनी कुजनाचे बागील पडून भितर आयल्यार सैऱ्या पाद्राबाच्या कुडाक रिगोंक सलीस नातलें. न्हिदले कडेन गिरूक न्हीद पडली ना. लुटकाराचे सांगाती थोड्या वेळान येवन दार पडतीत म्हणली भिरांत दोस्ताली ताका. सुमार वेळ न्हिदले कडेस कूस परतून परतून थोड्या वेळान उठोन मेटाचो आवाज जायनाशें हळू सोलून पोर्टिकोच्या दारासरशीं आयलो गिरू. भायर कितेंच जागमाग आसा तें आयकोनच्याक दाराक कान दवरून आयकोन पळयलें. बांयच्या काट्यार न्हांवसो आवाज. लुटकार तर नातो ना, हो कांय सोयरो पाद्राबस न्हय मू. एका वेळा हो परको मायकल पाद्राबाक मेळोंक आयिल्लो ताचो सांगाती तर मायकल पाद्राबान ताचो सांगाती येतालो म्हूण आपणाक कितें सांगूंक ना. एका वेळा पाद्राब विचारीत तर राती ताची वळख जाली ना, देखून भद्रतेच्या दृश्टेन भितर सोडलें ना म्हूण सांगचें. रागान उलयल्यार 2 उतरां उलयता. थोड्या वेळान मायकल पाद्राबाक आपूण कितें उलयल्लो म्हणलेंच विसरोन येता. पाद्री म्हूण सांगसो हो परको आन्नाडी सोर तर सोर्न वचत आसलें व्हड दिरवें कितें गोली मारच्या इगर्जेच्या घरांत नातलें. चिल्लर सक्कट जोमोंक गेल्यार गिरू कडेन कांय 482 रुपये मेळटीत. 3 वर्सां आदीं 1000 रुपये दिवन घेतिल्ले मोबायल फोन ताचे कडेन आशिल्ले. आतां अर्द्या वरा परस चड त्या मोबायलाची बॅटरी उरनातली. मायकल पाद्राबाच्या कुडाचें दार फोडल्यार एक रुवी सयत मेळची ना. ताचे परने मोबायल सोडल्यार वस्त्रां मात्र आस्तीत कोणा. आपणें ह्या परक्याक भितर सोडूंक नातली व्हड सूख म्हणून गिरूक बगलेंच ना. वळख नातल्यांक भितर आपोवन कितेंय सोडूं जाल्यार फाल्यां गिरूचेरच अपराध घालते शिवाय गिरून मनशापण दाखयल्लें कोणीय उसारचें नात. उजवाड आसतना आयिल्लो तर परको आयला आपूण पाद्राब म्हणटा म्हूण उपाध्यक्षा कळय येतें. 8 वरां उपरांत उपाध्यक्ष पियोन माम जाता म्हूण गिरू जाणा आसलो. उपाध्यक्ष वा हेर कोणायकी त्या राती फोन करूंक ताच्या मोबायलांत बॅटरीच नातली. इगर्जेचे फोन फाट जावन 3 दीस जाल्ले. फोन फाट जाल्यार गिरूक बरेंच. फोन आयिल्ले तितले फावटी कुजनांत तावन दाप्तरां घेवन पाद्राब ना म्हूण जाप दिवच्यो दोशी नातल्यो. रेतीर जावन पाद्राब आयिल्ले उपरांत दुरुस्त केल्यार पुरो म्हूण गिरू त्या फोनाच्या खबरेकच वचूंक ना. अशें तशें चिंतून गिरूक न्हीद पडिल्ली. पोर्टिकोचें दार फटाफट बडयल्ल्यान गिरूक जाग जाताना भायर मस्क उजवाडल्लें. हो परकी पुने केल्लो उठला कोण ना म्हूण चिंतून गिरू हळतान उठोन आयलो. रातीचे परी मुखलें दार काडचे बदलाक जनेलाचें दार उगडलें ताणें.
भायर रिक्षाचो भना उबो आसलो. सोयरो पदराव कित्याक भायर न्हिदला? घट्ट न्हिदेंत आसा. 5:30 वसूंक आसा म्हणटलो. बना आमसोरान म्हणालो. गिरून फोटिकोचें दार उक्तें केलें. 5 वरांक फोन करता म्हूण ताणें सांगिल्लें. फोनाक राखून राखून हांवूच पळया म्हूण आयलो. वरां 6 जालीं म्हणालो बना आपलें वाच पळयत. फोटिकोचे कुशीन बसूंक आसचे 2 बांक फोटिकोच्या पेळये लागीं सांगता दवरन. ताचेर गिरून दिल्ली वोल हांतुळ्ळ न्हिदुल्लो पोरको आतां पाद्राबांनी नेस्सो नितळ धवो लोब न्हेसुल्लो. पेळयेर वातीच्या स्टँडार पेटोवन दवरिल्ली वात पुर्ती जळोवन पालवल्ली. मेण पोर्टिकोच्या दंड्यार पडिल्लें. परक्यान केस बऱ्यान वगयल्ले. तो गूंड न्हिदेंत आसा तसो दिसलो गिरूक. एक हात हरद्यार दवरिल्लो आनी कुशीन आसच्या हातांत उक्ती केल्ली ब्रिवेरी आशिल्ली. पांयांक धवे मेय गेल्ले. नितळ केल्ले मोचे कुशीन दडणीचेर दवरिल्ले. धांपल्ली सुटकेज उबीच दवरिल्ली. तो वसूंक आयतो जाल्लो. भोवशा पुरासण्यान न्हिदला म्हणालो बना गिरूक पळोवन. आशी येता म्हणये बरी तकली हालयली गिरून. सैऱ्या पद्राबाच्या कुडांत दग जाता म्हण हांगस न्हिदुल्लो म्हणालो गिरू. पोरको सैरो पद्राब म्हणलें स्वस्ताल्लेंच. फादर फादर ताच्या बुजांक धरन हालयलें बनान. सगळी कूड रुका बरी घट जाल्ली. हालूंक आयकली ना. दुबाव जाल्ल्या बनान पाद्राबाच्या नाकाच्या बुडासरशी बोट धरलें. सैऱ्या पद्राबाचो उस्वास रावुल्लो.